आज जो मेन एक विशय आमी घेवंक सोदता म्हणजे लोकां मुखार एक हाडूंक सोदता तो म्हणल्यार लॉकडावन. आतां लॉकडावन कसलें? कोवीड टायमार लॉकडावन आमी पळयल्लें आसा. वॉट इज द मिनींग ऑफ लॉकडावन. ह्या भागांतलें एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन तें म्हणल्यार रवींद्र भवन. आनी रवींद्र भवन हें ऑडिटोरियम सावथ डिस्ट्रिक्टाचें म्हणजे संपूर्ण गोंयांत सुद्दां म्हणल्यार आतां इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूशन्स जें लोकां खातीर केल्लें. आनी कोणें केल्लें? सरकारान केल्लें, पूण कोणाच्या पयशांचेर? लोकांच्या पयशांचेर. आमी पळयलां की पयलीं एक प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन गोंयांत एकच आसलें म्हणटा तें कला अकादेमी. कला अकादेमीन लॉकडावन जालो आनी प्रोलॉंग लॉकडावन. आजुनूय पार्शल लॉकडावन चालूच आसा. कित्याक ज्या पद्दतीन तें फंक्शन जावपाक जाय तें आजून जावंक ना. आनी मजगतीं रवींद्र भवन मडगांवचें हें लॉकडावनान पडल्यार आज 1 म्हयनो जालो. ओके. आजून केन्ना हो लॉकडावन लिफ्ट जातलो ती कोणाक खबर ना. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी. स्टेक होल्डर कोण? स्टेक होल्डर लोक. मेन स्टेक होल्डर लोक. दुसरें म्हणटा ते कलाकार चडशे जे मेन ऑडिटोरियम यूज करता. आनी बरेचशे आसतले पोएट आसतले. त्या दुसऱ्या ल्हानशा हॉलान कितल्योश्योच ल्हान ल्हान सभा जाता. आनी हें जाता आसतना आजून केन्ना ओपन जातलें तें कांय खरें ना. स्टेक होल्डर लॉस जाता. हितून कशें लॉस जाता तें हांव सांगता. चड करून हे हॉल तियात्राक यूज जाता. आतां आमी म्हणटा तियात्र म्हणल्यार एक दायज. तियात्राचो इतिहास 100 वर्सांचे वयर. सो कायद्यान कितें आसा? कायदो म्हणटा ह्या देशाचो जी वस्त 100 years एंड अबाव जी आसा दॅट बिकम्स अ हेरिटेज. आनी ही आमची कल्चरल हेरिटेज. हें कोणूय सांगतलो ताका मातशें सुद्दां कायद्याचें नॉलेज आसा पळय तो सांगतलो. कल्चरल हेरिटेज ओवर 100 years ओल्ड. आज आमी ही हेरिटेज कशी ट्रीट करता तें एक उदाहरण. सो तियात्र जेन्ना बंद जाता, नाटकां जेन्ना बंद जाता, हें आख्खें इकोसिस्टम जें आसा तें कोलॅप्स जाता. आतां कशें कोलॅप्स जाता? ह्या तियात्राच्या फाटल्यान आर्टिस्ट आसता. हांव म्हणटा दर्या चल बरेचशे अशे जे कलाकार आसात जे तियात्रीस आसा ते तांकां सायड दुसरो कितें तरी एम्प्लॉयमेंट आसूंक शकता. पूण अशे बरेचशे आसात दे आर ओन्ली डिपेंडंट ऑन दीस कला. सो तांचो एम्प्लॉयमेंट गेलो, झिरो जालो. म्हणजे इन्कम तांकां झिरो. आतां गेल्या म्हयन्यान कांयच तांकां इन्कम ना. दुसरे आसा आमचे स्टेज आर्टिस्ट, स्टेज सेटर्स, मागीर सावंड, मागीर तुजे बँड, मागीर तुजे हे कितें म्हणटा ते मेकअप आर्टिस्ट. आनी अशेंच आख्खेच इकोसिस्टमान जे बसता तांकां लायव्हलीहूड्स कांय ना. कोविडाच्या टायमार जाल्ले तशेंच लायव्हलीहूड्स बंद जाल्ले आसा. कोविडाच्या टायमार तुमी मागीर ते सेस पळय आसा, लेबर सेस, तातूंतले पयशे थोडे डिस्ट्रिब्यूट केले. कोण घेवन गेलो? BJPन आशिल्ले चडशे सरपंच बिरपंच तेच घेवन गेले. बरेचशे अशे प्रकरणां जालीं. पूण हांगा कितें जातलें? हांगा कांय ना. हांगा कांयच ना. एट द सेम टायम हे इन्स्टिट्यूशन चलोवपी जे लोक आसात तांचो पगार बंद जावंक ना. इन्स्टिट्यूशन बंद पडलें, ऑडिटोरियम बंद पडलो, पूण ताच्या फाटल्यान जी संस्था आसा रवींद्र भवन ही एक सोसायटी अंडर द सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एफिलिएटेड टू द अटॅच टू द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. सो आर्ट एंड कल्चराचे जे मनीस आसा तांकां पगार चालूच आसा. हे हांगा पळय मेज कारबारी आसा तेंचें कितें आसा तें चालूच आसा. चेअरमॅनाक ताचे अलावन्स, ताची गाडी सगळें चालूच आसा. मेंबर सेक्रेटरी आपलो फूल स्केल पगार घेता. मागीर तुजे दुसरे कामाक आसा ते पगार घेता. सो एका सायडीन जे मेन स्टेक होल्डर आसा तांचो इन्कम बंद, पूण तुमचो इन्कम चालूच आसा. तुमकां कामच ना. येट यू आर पेड. नो वर्क नो पे अशें जावपाक जाय प्रिंसिपलान. पूण हांगा नो वर्क येट यू आर पेड. आनी हे जे कलाकार आसा नो वर्क आनी नो पे घरा. सो दीस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्बॅलन्स. हाका लागून खुबशे लोक त्रासान पडल्या. सो आमचो पयलो डिमांड म्हणटा तो हे तुमच्या जर लक्षान येत बाय नाव यू वूड हॅव प्लॅन्ड द ऑपरेशन ऑफ रिपेअर्स. कांय ना. ट्रान्सपरन्सी ना. कांय हाचे बद्दल कांय इन्फॉर्मेशन ना. यू वूड हॅव प्लॅन्ड सम एक्शन की सम कॉम्पेन्सेशन कॅन बी वर्कड आउट फॉर द एफेक्टेड. व्हडलें कांय ना. सेसाच्या टायमार 6,000 काडून दिल्ले तशें एक
कॉम्पेन्सेशन स्कीम वर्कआउट करपाक तुमकां कसलेच प्रॉब्लेम ना. पयशे आसा, आय नो, म्हाका विचारा, पूण तुमकां हें करपाचें ना. यू आर नॉट कन्सर्न अबाउट द कॉमन मॅन. आनी मेन म्हणटा ते लोक जो आसा, जो तियात्राक वचपी लोक आसा, कित्याक म्हणून लोक वता? दीस हॅज बिकम अ स्ट्रेस बस्टर. आज गोंयचो लोक स्ट्रेस घेता. सरकाराचे जे कारनामे आसा ताका लागून चडांत चड स्ट्रेस जाता. कोण भुमिपुत्रा बील म्हणटा, कोण आनी खंयचे रेग्युलरायज करूंक सोदता. रेग्युलरायझेशन इलिगॅलिटीज करता करता जो बरो गोंयकार आसा तो स्ट्रेस जाता. आनी हो स्ट्रेस बस्टर म्हणून थंय चल या रे तियात्राक या रे, कितें तरी पळोवया. कित्याक तियात्रांत सगळें आसता, मनोरंजन आसता, कॉमेडी आसता, पॉलिटिकल हार्ड हिटींग सॉंग्स आसता. आतां कितें तुमी तांकां भियेता? हे पळय आतां तुजे फ्रांसीस द तुयें, ऑल्गा वाज, तो एलिसन द कुर्तोरी सारके जे कलाकार येता आनी डायरेक्ट एटॅक मारता, तेंय पळोवपाक लोक वता. लोकांक दिसता आपली जी भावना आसा ती थंय स्टेजीर व्यक्त जाता म्हणून. हें सगळें तुमी मारून उडयलें. की तुमी फक्त गोंयकारपण आसा तें मारून उडोवपाक मुखार सरल्या. आनी हाज्या फाटल्यान जितल्यो पळय ऑथॉरिटीज आसा, हांवें सांगलां, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, रवींद्र भवन सोसायटी, मडगांवचे 30 कितले हे आसा आमचे कावन्सिलर, 25 कावन्सिलर, मागीर तुजे PDA म्हणून संस्था आसा. ह्यो रेग्युलेटरी संस्था ज्यो आसा, रेग्युलेटींग संस्था, रेग्युलेटरी, हांकां कोणाकच पडोंक ना. आनी 2 MLA आसा. एक आदलो चीफ मिनिस्टर जो आतां रुलिंगान आसा, कितली वर्सां तो MLA, कोणाकच पडोंक ना. तो एक मारता बोवाळ मातसो फातोडचो. कितें चल्लां हें? सो आमचो डिमांड म्हणटा तो इमिजिएटली तुमकां जर हें शक्य ना रिपेर इन टायम करपाक, कॉम्पेन्सेशन वर्कआउट करपाचें, जांचो लायव्हलीहूड हाजेर अवलंबून आसा तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवप. दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते आमचे लोक, हे आमचे गोंयकार, नाजाल्यार तुमी जाहीर करचें की वी आर एंटी गोवन म्हणून. हो सरकार आसा तो एंटी गोवन म्हणून. ते बेश्टेच असेंब्लीन बोवाळ घातले म्हणून कांय जावपाचें ना. हांव सांगता, द जेन्युइन नीड ऑफ द पीपल इज, एक तर तुमी ट्रान्सपरंटली सांगचें केन्ना ओपन जातलें तें, नाजाल्यार ताबडतोब तुमी कॉम्पेन्सेशन स्कीम ड्रॉ करची आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें. ना, हांव कितें म्हणटा न्हू, ह्या रवींद्र भवनाचो आमी जो आतां उल्लेख केला, ताजेर कितें क्वेश्चन आसल्यार पयलीं घेवया आनी मागीर हे सब्जेक्ट आय कॅन आन्सर. इट इज नॉट अ इशू. सीएमन फिर असेंबली सांगला की आतां बेगींतले बेगीन टेंडर बी सगळें फायल पास करता म्हणून. बेगीनचे बेगीन म्हणल्यार ताका डेफिनेशन ना. सी, हे सरकाराचे प्रॉब्लेम तेंच. फाल्यां परवां, आज फाल्यां, हाका एक्झॅक्ट डेफिनेशन डायमेन्शन आसना केन्ना. ताणें जाहीर करपाक जाय तुमचो टेंडर केन्ना तुमी स्टार्ट केलो, केन्ना ताका एवॉर्ड जालो कॉन्ट्रॅक्टराक, आनी टायम फ्रेम कितली दिल्या, एस्टिमेटेड टायम ऑफ कंप्लिशन म्हणटा ताका. ते तुमी लोकांक दाखया न्हू. अकॉर्डिंगली पीपल कॅन प्लॅन. तुमी कंप्लिटली म्हणजे हे एक मेन आमचे दायज जे आसा ते सामकें नश्ट करून उडयता. दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल वॉट आय एम सेईंग. वॉट इज एक्सेप्टेबल इज तुमी ट्रान्सपरंटली आमकां सांगा केन्ना ते. आतां आय वील टेल यू वॉट इज द प्रॉब्लेम. द प्रॉब्लेम इज हे सगळे कारोबार PWD पळयता. सी, कितल्यो मल्टिपल एजन्सीज इनवॉल्ड आसा त्यो. PWD कडेन पडलां वजें हें तें व्हडलें. तांचे ऑफिसर एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन घेत आसा एका सायडीन, पूण डिलिव्हरी काय ना. See, government is not serious. CM may say anything. What I am saying is तुम्ही सिरियस जाल्यार जाहीर करा. Put on the website की आम्ही आता काम इतले ह्या दिसाक स्टार्ट केला. This will be completed on this particular date. Then we can talk about what CM is saying. तुम्ही म्हणटा बेगीन हें कॉम्पेन्सेशन करचें ना जाल्यार तें रवींद्र भवन चालू करचें. हें चालू जायना जाल्यार तुमी कितें करतले? केन्ना देखून तुमी रावता चालू जावपाक? What citizens for democracy? This is our demand. वो कोणे घालूंक ना. I felt that government should hear this. People should hear this. कित्याक फायनली कोणाचे पयशांचेर चलता? लोकांचेच पयशांचेर चलता. This is public money. Are you all going to agitate in front of the Ravindra? No, we will come to that. I will come to that. This is public money. Right from construction, right from land acquisition, right from maintenance, right from their salaries. Everywhere it is public money that is involved. पब्लिकाचे पयशे तुम्ही जर यूज करून ते पब्लिकाच्या फायद्याक जायना जाल्यार वॉट इज द यूज? दिस इज द क्वेश्चन वी आर रेजिंग. सो वी आर फ्लॅगिंग दिस इशू. कितें करपाचे मुखार वी विल क्रिएट अ पब्लिक ओपिनियन. वी विल क्रिएट अ ओपिनियन अमंग द तियात्रीज फ्रेटर्निटी and we will see what action can be taken. You can't take people for granted just like that. हे तुमकां संवय जाला. तुम्ही पणजे केले कला अकादमी, तुम्ही वर्सांच्या वर्सां बंद दवरली.
रेडी जाली ते उगटी केली आणि मागीर डंग करून आनी कितें पडलें. इट कॅनॉट गो ऑन लायक दीस. दीस इज वॉट आय एम सेइंग. हो टॉपिक सोंपलो. आतां तो विचारता की काल पेडण्या काय खंय तरी एका पंचायत सेक्रेटरीचेर गेल्ली एक भुरगो आनी ताचो बापूय ताणें मारलो म्हणून खंयच्या व्हिडियोच्या ऑप्शन मारलो. दीस इज जस्ट अ सिम्पटम. हे वयले सिम्पटम कितें जाता भितर कितें तरी दुयेंस आसता आनी वयर फोड येता पळय तसले सिम्पटम हे आमकां दिश्टी पडला तें अंडरलायन तितून भितर मोठें कितें तरी कॉज आसा. म्हाका दिसता ते भाशेन विथ ऑल माय एक्सपिरियन्स ते दिल्लीच्या बापायन आनी भुरग्यान हांकां पयशे खावयल्ले काम कर म्हणून आनी ते पयशांचे तांकां काम जावन मेळोंक ना आसतलें म्हणून तांकां बडयले, रागान बडयले. सी हे आज दिल्लीवाल्यांचे राज गोंयान मोरलेस सरकारान ताका मान्यताय दिल्ली आसा. खंयी वच आतां आसगांव पंचायतीन थंय एक बंगलो असोच बुल्ड हे बाउन्सर घालून डिमोलिश केलो. ताच्या फाटल्यान मागीर डीजी ट्रान्सफर जालो. याद आसा आमी रोखडेच विसरता. ओके थंय हांगा सोजा लोबोच्या रेस्टॉरंटान अशेंच बाउन्सर हाडून ढाम करून ताजें मोडून उडयल्लें. थंय वागातोर काय खंय तरी एकट्या दिल्लीवाल्यान गाडी घातली हेजेर तुज्या कावंटराचेर आनी ती बायल थंय आसली तिका आपल्याक मारून उडयली. थंय मांद्रे पंचायतीन ती मारिया म्हणटा तिका त्या दिल्लीवाल्यान रागान येवन आपली गाडी भायर काडून चिंडून मारून उडयली. सामकी जाम केली, ऑन द स्पॉट मेली ती. सो अशें कितलींशीं उदाहरणां आसा वेर हे आज टेम्परेचर पळय वाडटा, लोकांची गरमी वाडटा ती ते दिल्लीवाल्यांक हे सगळें एक्सेप्ट करता म्हणून हें जाता. टायम टू टायम जर एक्शन घेतिल्लें जाल्यार जावचें नासलें. आतां तुवें बरो प्रश्न विचारलो. जो पंचायत सेक्रेटरीक व्हिडियोच्याच ऑप्शन घालून मारलो, व्हिडियोचें ऑफिस फोडलें, हाज्यावन सकल एडमिनिस्ट्रेशन कितलें सकल वचूंक शकता. इट कॅनॉट गो लोवर दॅन दीस. सो एडमिनिस्ट्रेशन इज एट इट्स लोवस्ट एब. सो खंय तरी हे सरकाराक अक्कल आसपाक जाय. आतां ही एक बरी घटना घडल्या. हांव म्हणना तांकां मार पडोंक जाय आसलो म्हणून, बट तातूंतल्यान कितें पळय निश्पन्न जाता तें ट्रान्सपरंटली इन्व्हेस्टिगेशन करून लोकांच्या मुखार हाडचें. एक टायम आसलो पुलीस स्पोक्स पर्सन येतालो सांगचो आनी तुमी ताची बीट घेताले. करेक्ट मरे? आज आसात? आज तुमकां आपयता पुलीस? डेली रावंड अप कितें आसा तेजेर दिवपाक कितें आपयता? धाडटा. तुमी क्वेश्चनूच विचारूंक शकना. तुमी पयले फेस टू फेस वयताले क्वेश्चन विचारताले. आज ते दीस गेले. सो ट्रान्सपरंटली जर ह्या हितूंतल्यान कितें जर भायर सरत देन वी कॅन कमेंट फर्दर. वॉट हॅज हॅपन्ड इज एब्सोल्युटली बॅड. गव्हर्मेंट ऑफिसान अशें डिस्ट्रक्शन करप कितें जावं तें तुमी पयशे काडले आसत दिल्ले आसत दॅट वी आर नॉट कन्सर्न. लेट द इन्व्हेस्टिगेशन रिवील इट बट टेल द पीपल. तुमी लिपयतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.